नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। वर्णापुरी एमपीटी महामार्ग 2.5 वर्षांत 4 लेन 546 कोटींचो प्रकल्प गोय सरकार केंद्र आणि एमपीटीची गडकरीच्या हजेरेन कबलात। मुंबई गोय हायवे जाता कॉन्क्रीट 4 लेन। गुड सर्व्हिस टॅक्स चालीक लावप सोंपें ना। मोदी सरकाराचे सुधारणाचे वाटेन राज्याचे आडामे। पेट्रोलियम सोऱ्यावेली एनावळ सोडपाची गोयची सुद्धा ना तयारी। पॅकेज जाय 5 वर्षांची। दूधसागराचेर वतल्या टुरिस्टांक ना वाली। तिकेट काउंटराक ना पद्धत। एजंट ऑपरेटर्सांची सेटिंगा। दर एकलो फक्त फॉरेन टुरिस्टा फाटल्यान। मायस जीपी सोडपाक राना खाते ना तयार। कुळ कायदो दुरुस्ती फाटी घेयात। विधानसभेचेर मोर्चो व्हरपाची हरमला गोयचे कुळ मणकाराच्या आवाजाची तयारी। भाटकारांच्या फायद्याक सरकार कुळ कायदो काबार करूंक उठला म्हूण टिका। आणि राष्ट्रीय सेलिंग सर्तीन गोयचे डेन काते आणि चेडविकाचे येस। गोवा यॉटिंग असोसिएशनाक सरकारान आदार करचो। मायकल लोबोचो उलो। खबरो विस्तारान। वर्णापुरी ते एमपीटी हो राष्ट्रीय महामार्ग 4 लेन करपाचे काम रोखडेच चालू जातले। 546 कोटी मोडून ह्या महामार्गा खातीर गोय सरकार NHAI आणि एमपीटीन आयतारा एकठांय कबलात केली। 2.5 वर्सां भितर ह्या रस्त्याचे काम जातले। कबलात करताना केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी, येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि मुख्यमंत्री पर्रीकार आशिल्लो। मुंबई गोय महामार्गय कॉन्क्रीट घालून 4 लेन करतले म्हूण गडकरी उलयलो। आम्ही आज एग्रीमेंट केलो गोवा गव्हर्नमेंट MOR NHAI MORCH MOR STची जी मिनिस्ट्री अंडर NHAI येता आणि आमचे MPT अशे तिगांचोय हातभार ह्या रस्त्याक आसा। टोटल साधारण 550 कोटी रुपया ह्या रस्त्याचो खर्च आसा। वर्णापुरी टू MPT रस्तो कंप्लीट जाल्या नंतर ताचो उपयोग हेवी व्हेकल्स आणि जो प्रॉब्लेम एअरपोर्टार जाता तो प्रॉब्लेम सगळो मोकळो जातलो आणि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रान्सपोर्ट फॉर बोथ गुड्स ट्रान्सपोर्ट एज वेल एज पब्लिक ट्रान्सपोर्ट ह्या एका मेळटलो। मुंबई ते गोवा हा आता 4 लेन कॉन्क्रीट रोड बांधायचा आम्ही ठरवलेला आहे आणि हा 4 लेन कॉन्क्रीट रोड करण्यामध्ये म्हणजे सिमेंटचं टेंडर आम्ही काढलं होतं। स्लॅग सिमेंट जे आहे त्याचं फक्त 120 रुपयावर बॅग आली आहे। कारण आम्ही जसं सिमेंट रोड सांगितलं तर काही लोकांनी कार्टेल करून 350 रुपये 350 रुपये बॅग नेली होती। आम्ही ते आता 120 रुपयाला आहे आणि आपले जे बार्जेस आहेत जे बंद पडले आहेत सध्या आयरोमुळे त्याचा उपयोग करून अलिबाग पासून फायर स्लॅग फ्री ऑफ चार्ज मिळू शकते। ती जर इथे आणली तर त्यातून 4% सँड आणि बाकी स्टोन असं करून रेडीमिक्स कॉन्क्रीटच सिमेंटही तिथून मिळू शकतं। सो विथ दिस न्यू डिझाइन virtually while the speed road is available which will reduce accidents in Vasco, it will ensure that anyone who wants to crisscross does not face any bottleneck. गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स GST चालीक लावप सोंपें ना। एके वटेन मोदी भारतातली सगळ्यात मोठी आणि महत्वाकांक्षी टॅक्स सुधारणा चालीक लावंक पेटला जाल्यार खुद्द बीजेपीची राज्यां सुद्धा GSTचे वाटेन आडामो घालूंक रावल्यात। पेट्रोलियम आणि सोऱ्यावेली एनावळ कोणूच सोडूंक तयार ना। भरपाय म्हूण अर्थमंत्री जेटली राज्यांक 3 वर्सां पॅकेज दिवपाची तयारी दाखयता जाल्यार मुख्यमंत्री पर्रीकार 5 वर्सांची भाषा करता ती सुद्धा पेट्रोलियम आणि सोऱ्यावेली एनावळ GSTंतल्यान कडेक दवरून। पळयात प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। Between an ideal GST and a good GST, I would prefer to have an ideal GST. टॅक्साचे दर आणि सवलतींचो उद्देगीकरणाचेर परिणाम जावंक जायना। सध्या अश्यो सवलती दिवन उद्योगांक एकामेकाकडेन ओडपाची राज्यां मदीं सर्त चल्ल्या। हे सर्तीक आळाबंद हाडचो म्हूण एकवटीत GST म्हणल्यार गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स हाडपाचे केंद्र सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। भारताचे अर्थव्यवस्थेतली ही सगळ्यात मोठी सुधारणा आसतली। भारतातलेच न्ही जगभरातले गुंतवणूकदार हे गजाली कडेन नजर लावन आसात।
एक जीएसटी सध्याचे सेंट्रल एक्साइज, ॲडिशनल एक्साइज, वॅट, सर्व्हिस टॅक्स, सीव्हीडी, एसएडी, सरचार्ज, सेस असले वेगवेगळे राज्य पावण्यावेल्या करांचे एकत्रीकरण करून ते एकठांय हाडटलो. गुंतवणूकदार भारतांत गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स येतलो म्हूण वाट पळयतात. जीएसटी एकदांचो चालीक लागचो म्हूण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आनी मोदी सरकार पेटल्यात. मात राज्यां आटापनात. जीएसटी लागलोच जाल्यार चडांत चड लुकसाण भरपाय मेळची आनी तातल्या तातूंत टॅक्साचें स्वातंत्र्य राज्याकडेन उरचें म्हूण दर एकलो केंद्राच्या यत्नांक वेगवेगळे आडामे घालता. हातूंत भाजपाची सत्ता आशिल्ली राज्यां फाटीं नात. मायनिंग बंदीच्या संकटात आशिल्ल्या परिकार सरकाराकूय जीएसटीचें मोठें आव्हान फुडें दिसता. ताकाय बी पेट्रोलियम आनी सोऱ्यावयली टॅक्साची येणावळ सोडपाची ना. फक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट आनी सोरो हे दोन आयटम ताजे भायर आसूंक जाय अशें आमचें मानणें. प्लस नुकसान जालें जाल्यार सेंट्रलान ते 5 वर्सां खातीर भरूंक जाय. सेंट्रल हॅज एग्रीड फॉर 3 years. नाव लेट्स सी press for 5 years. I will definitely press for 5 years. And in their recommendations, they want some of the items to be excluded. Now, these are issues specific to some states. I am in negotiation with each one of those states, and we are trying to make sure that the best that we can do to bring in the Constitution Amendment. Once the Constitution Amendment is approved by the center, it will have to go to the states, and the states will have to pass that Constitution Amendment. केंद्र आनी राज्यांनी जीएसटीच्या माध्यमांतल्यान टॅक्सेशन पद्दतीक आनी टॅक्साक समानताय येवची म्हूण केंद्र सरकाराचे यत्न. आंतरराज्य वेपार आनी म्हालाचे वेव्हारांतली आडमेळी कमी करून आनी भारतांतल्या बाजारपेठेत समानताय हाडपाचो यत्न जीएसटी वरवीं जातलो. उद्देग आनी सेवा वाठारांतल्या टॅक्साचो असमतोल ना करप, केंद्रीय आनी राज्याच्या पावण्यार टॅक्साची पुनरावृत्ती उणें करप, पारदर्शकता हाडप आनी टॅक्साचो आवाठ वाडोवन उद्योगांक वेगवेगळे तरेचे टॅक्स भरपाचो वावर उणें करपाचो यत्न जीएसटी वरवीं चल्ला. वादग्रस्त मुद्द्यांचेर उपाय काडून राज्यां जीएसटी खातीर राजी जातली म्हूण आशा दवरून मोदी सरकार लोकसभेच्या येता त्या शियाळी अधिवेशनात कशें तरी करून जीएसटी विधेयक हाडपाक सोदता. मात खुद्द गोंयचो बीजेपीचो मुख्यमंत्री संकेत दिता ते पळयल्यार सगळ्या राज्यांक राजी करून घेवप इतलें सोंपें ना. आय एम हियर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. सेंट्रलाक म्हजें सरकार असलें जाल्यार म्हज्या गोंयच्या सरकाराक मॅक्सिमम बेनिफीट करून दिवप ही म्हजी जबाबदारी. त्या खातीर म्हाका लोकांनी हाडला. हांव सेंट्रलाचो मिनिस्टर न्हय. त्यामुळे आय विल सी दॅट मॅक्सिमम बेनिफीट कम्स टू द स्टेट. ब्युरो बरोबर प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊ एक विराम.